म्हणजे शेती व्यवसायान जरी कापणी जाल्या उपरांत काय एक 4-5 दीस रिलॅक्स जावपाक मेळटा आसत, पण ह्या धंद्यान खंयच्याच प्रकारे सुटी ना. तेन्ना ह्या धंद्यान जर येतलो एखादो तरणाटो जाल्यार ताणें किंवा एक वेटरनरी ऑफिसर किंवा डॉक्टर जातलो जाल्यार कसली मनाची तयारी दवरपाक जाय? मुख्य म्हणजे हो धंदो जो आसा तो 24 तास आनी 365 दीस तुमी म्हटलें तशें ह्या धंद्यान सुटी ना. आनी खंयचो धंदो आसलो जायत, तुमकां कितें काम आसलें जायत, खंयचें फंक्शन आसलें जायत, जाल्यार त्या दिसा तुमी शटर बंद केलें, तुमचें लॉस कितें त्या दिसाचो बिजनेस. पूण स्टॉक जो आसा तो स्टॉक उरता. हांगा तशें ना. हांगा एक दीस सुद्दां तुमी जर तांकां खाद्य घालूं ना किंवा दूद काडूं ना जाल्यार तें जनावर कायमचें दुदांतल्यान वचूंक शकता आनी त्या स्टॉकाची वॅल्यू झिरो जावंक शकता. डेप्रिसिएशन आमी म्हणटा तें ह्या धंद्यान 100% तुमी जर वेवस्थीत काळजी घेवन जाल्यार. आनी दुसरी म्हणजे जी सर्वीस आसा ती सर्वीस प्रॉम्प्ट सर्वीस मेळपाक जाय ह्या धंद्याक. विदीन 24 hours ही जनावरांक सर्वीस मेळपाक जाय. जी आमची सर्वीस आसा ती मेळपाक जाय आनी ती आमी दिता. ओके. एक तुमकां वदळूच म्हाका प्रश्न विचारपाचो आसलो की आमी डिग्री बद्दल उलयले, पोस्ट ग्रॅज्युएशना बद्दल उलयले. ह्या क्षेत्रांत डिप्लोमा किंवा सर्टिफिकेट कोर्सीस आसात आनी आसात जाल्यार खंय आनी ताचे स्कोप कितें आसा? हय, सर्टिफिकेट कोर्स आमीच दिता हांगा गोंयांतूच. हय, गोंयांतूच दिता. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंड्री हेचें एक सेंटर आसा जें स्टॉकमॅन ट्रेनिंग सेंटर कुट्टी आसा, हांगा आमी हो कोर्स दिता. सुरवातीक आमी 10वी जाल्या उपरांत तांकां एका वर्साचें ट्रेनिंग दिताले आनी एक वर्स सर्टिफिकेट एका वर्सान सर्टिफिकेट तांकां दिता आनी मागीर तांकां आमी वेटनरी एसिस्टंट म्हणून तांकां जॉब दिता. ही सेंटर्स आसा आमची ऑल ओवर गोवा. लागीं लागीं 52 की विलेज सब सेंटर्स आसा. आमच्यो डिस्पेन्सरीज आसा, 21 डिस्पेन्सरीज आसा आनी 5 हॉस्पिटल्स आसा. तर ह्या सगळ्या सब सेंटर जी आसा ती मॅन बाय वेटनरी एसिस्टंट. पूण अशें जे 1 year सर्टिफिकेट कोर्स केल्ले आसा तांकां आमी थंय घालता. म्हणजे ते एक डिप्लोमा कोर्स केल्या उपरांत तांकां जॉब हमखास मेळटा गव्हर्नमेंट? इट इज नॉट अ डिप्लोमा. इट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स. 1 year जस्ट सर्टिफिकेट कोर्स. डिप्लोमा जो आसा तो डिप्लोमा हांगा ना, गोंयांत ना. डिप्लोमा पुणा आसा 2 वर्सांचो डिप्लोमा. सो डिप्लोमा इज मिनिमम फॉर 2 years. हे जस्ट सर्टिफिकेट कोर्स. आतां हांगा घडटा कितें, आमचें फिल्डूच अशें आसा की जो कोण इंजेक्शन मारता ताका डॉक्टर म्हणटा. कारण आमचे जे फार्मर जे आसा दे आर इलिटरेट. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट. पूण तांकां खबर आसना. इवन एटेंडंट सुद्दां जर इंजेक्शन मारता ताका डॉक्टर म्हणटाले. पूण रुला प्रमाण किंवा कायद्या प्रमाण डॉक्टर जे क्वॉलिफायड आसा, जे डिग्री होल्डर्स आसा आनी दोज हू आर रजिस्टर्ड, ज्यांनी स्टेट वेटनरी कावन्सिलान रजिस्टर केल्लें आसा तांकांच परमिशन आसा डॉक्टरी डिग्री फिक्स करपाक. ओके. बाकीचे जे आसा ते लोक तांकां म्हणटा की डॉक्टर्स आनी त्या प्रमाण तें चलता. ती गोश्ट वेगळी. ओके. एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो तुमकां की एखादो डॉक्टर जाता जो मनशाचो डॉक्टर आसता आनी जनावरांचो डॉक्टर आसता, हातून बेजीक फरक कितें? म्हणजे ताचे कडेन खंयची वेगळी क्वॉलिटी आसची पडटली की जनावरांक ट्रीट करपाक किंवा ट्रिटमेंट घेता आसतना ताणें खंयची वेगळी काळजी घेवची पडटली? बेसीक ताका लायकींग जाय. दुसरें म्हणजे सगळी सर्विसीस आसा. बेसीक फरक आनी एक आसा तो असो की जनावरां जे आसा ती डिस्पेन्सरी येना, दवाखान्यांत येना. जनावरां आसा ती घरा कडेन वचून ट्रिटमेंट करपाची आसा. मनीस जो आसा तो डिस्पेन्सरी वता आनी हॉस्पिटलांत वता. हाचे खातीर कितें जाता की आज जर समजा जनावरां डिस्पेन्सरी घेवपाक लागली जायत जाल्यार हांव 50 केसी करूंक शकता. पूण घरा वचून ट्रीट करपाचें जालें जायत जाल्यार 2च केसी जातल्यो. मागीर आमी कितें म्हणटा, काम कितलें, काम चड ना. पूण जो चड टायम वचपाक चिकाटी आसची पडटली तुमकां. हेच्या खातीर थंय वचून तांकां ट्रिटमेंट दिवपाची ताका मुख्य आवड जाय. आनी चडशीं जी हें जें आमचें फिल्ड आसा तें गांवांत रावपाची तेची तयारी जाय. कारण सर्वीस आसा ती सर्वीस 24 तास दिवपाची ती तयारी आसपाक जाय. ती जर नासली जायत, 24 तास जर सर्वीस दितलो जायत तेणें गांवांत रावपाक जाय. बरोबर. आनी त्याच बरोबर म्हाका अशें दिसता की एखाद्या मनशाक जेन्ना ट्रिटमेंट दिता तेन्ना तेचो खर्चाचो विचार करिना. पण जनावरांक जर ट्रिटमेंट दिता आसतना ताका खर्च कितलो जातलो आनी ताचें प्रोडक्शन कितलें मेळटलें हाचोय विचार करचो पडटलो. हय, कारण जेन्ना आमी धंदो म्हणटा तेन्ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आनी तातूंतल्यान कितें मेळटा हो विचार येतलोच. पूण खंयच्या जनावरांक खंयचें दुयेंस जेन्ना जाता तेन्ना आमी खंयचेंय दुयेंस ट्रीट करूंक शकता. अशें कांयच ना की ट्रिटमेंट खंयच्या दुयेंसाक ट्रिटमेंट ना अशें ना. जशें मनशाक खंयच्याच दुयेंसाक ट्रिटमेंट ना अशें ना. कांय दुयेंसां आसा तीं सोडलीं जाल्यार. पूण मनशाक जेन्ना आमी ट्रिटमेंट दिता तेन्ना पयशांचो विचार करिना. पूण जनावरांक जेन्ना आमी ट्रिटमेंट दिवपाक वता तेन्ना ती बाब पयलीं लक्षांत घेवची पडटा. म्हणजे ते इकॉनॉमिक्स लक्षांत घेवचें पडटा. कारण समजा अशें जालें की एक फॉर एग्जांपल टीबी, जनावरांक टीबी जाला, आमी ट्रिटमेंट दिलो, जनावरांक टीबी जाता. हय, जनावरांक बरेचशे रोग जाता, मनशाक जाता तितले रोग जाता. फक्त एकूच जायना जाका हांव रोग अशें समजता, तो एकूच जनावरांक जायना, बाकी सगळे रोग
जे मनशाक जाता ते जनावरांक जाता. ओके. ट्रिटमेंट दिवपाचो जाल्यार टीबीक जाल्यार ताका वर्स 1.5 वर्स दिवपा जाय. त्याची कॉस्ट जी आसतली, खर्च जो आसतलो तो खर्च इतलो केल्या उपरांत तें जनावर प्रोडक्शनान घेतलें काय कितें. ओके. इतलो सगळो खर्च करून तें जर तें दूद दिवपाक शकना जाल्यार तें शेतकऱ्याक म्हणजे ताचो खर्चाचो आनी उत्पादन हाजे सगळ्याचो भान आमकां दवरचें पडटलें. सर, आनी एक प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय आसलो की खंयचोय धंदो किफायतशीर जर जातलो जाल्यार तेजे एक म्हणजे तेजो प्रोडक्शन कॉस्ट कमी जावपाक जाय आनी ताचो सेलिंग कॉस्ट जो आसा तो वाडपाक जाय. आमचे शेतकार तांकां शेता विशयी किंवा ह्या धंद्या विशीं प्रेम आसता, पण हे जे इकॉनॉमिक्स आसात थंय ते खुबशे वेळा फाटीं पडटात. तेन्ना हो प्रोडक्शन कॉस्ट कमी जावपा खातीर तुमी कितें सांगशे? प्रोडक्शन कॉस्ट कमी जातले जाल्यार 2 बाबी आसा. एक, क्वॉलिटी फीड, खाद्य जी आसा, खावड जी आसा ती क्वॉलिटीची आसपाक जाय. थंय आमी फक्त ती म्हारग किंवा सवाय म्हणून घालून उपयोग कांय ना. कारण समजा एका जनावरांची कॅपॅसिटी आसा 15 लिटर दिवपाची, ताका जर त्या प्रमाणात जर ती प्रथिनां सगळीं जर मेळना, ती क्वॉलिटी फीड जर मेळना जाल्यार तें दूद मेळपा ना. कारण बॅलन्स फीड ना जाल्यार प्रोडक्शनाक येवंक शकना. ओके. हेच्या खातीर बॅलन्स फीड पेन जाय. तर हांव म्हणटा की म्हारग आनी सवाय म्हणपा परस एक अशें धरुया की एक कंपनीची 100 रुपयांची खावड घातली आनी 5 लिटर दिता, बी कंपनीची 100 रुपयांची खावड घातली आनी 6 लिटर दिता जाल्यार बी कंपनीची खावड बरी, कारण ती बॅलन्स आसूंक शकता. हाच्या खातीर 2 बाबी आसा. एक, वेगवेगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आसा ते त्यांनी हाडपाचे आनी स्वता रेशन तयार करपाचें. हाचो फायदो असो जातलो की तांकां खबर आसतलें की ते कितें घालता ते. बरी जर गायची जर कॅपॅसिटी आसा 15-20 लिटर दिवपाची जाल्यार त्या प्रमाणात ते खाद्य घालतले, ती सगळीं प्रथिनां येतलीं. बरोबर. ना जाल्यार एक इंडिविज्युअली जेन्ना शक्य आसना, कारण हें प्रॅक्टिकली शक्य जायना, तेन्ना एक ग्रूप फॉर्म करपाचो, ते सगळे इन्ग्रेडियंट्स हाडपाचे आनी एक स्मॉल युनीट, मिक्सिंग युनीट घालून ते फीड दिवंक शकता. ओके. कंपनीचे जेन्ना फीड घेता तुमी, ते खंयचीय कंपनी तुमकां थ्रू आवट द इयर क्वॉलिटी फीड दिवंक शकना. हेचें कारण अशें आसा की हे इन्ग्रेडियंट्स आमी वेगवेगळे वापरता. फॉर एग्जाम्पल मेज जाका म्हणटा आमी, मको, त्याची जी किंमत जी आसा, प्रायस जो आसा तो इतलो फ्लक्च्युएट जाता. आज 15 रुपया जाल्यार आनी 3 म्हयन्यान तो 30 रुपया. जेन्ना ही कॉस्ट इतली वाडटा तेन्ना एक तेन्ना ती क्वॉन्टिटी कमी करपाक जाय खाद्यांतली, म्हणजे क्वॉलिटी डिफर जाली ना. तीच जर क्वॉन्टिटी दवरली जायत जाल्यार फीड कॉस्ट वाडोवपाक जाय. फीड कॉस्ट जर वाडयली जायत जाल्यार ते शेतकऱ्यांक परवडना जाता. आनी मुख्य कारण हें आसा. आमी कितें म्हणटा, 50,000चें जनावर हाडलां, म्हाका 10 दिता, 60,000चें 20 दिवपा जाय, अशें ना. दीस इज अ लिवींग मशीन. तुमचें मॅनेजमेंट आनी फिडींग जशें आसतलें तशें मेळटलें. आमी कितें म्हणटा की बाकीचें आतां फॉर एग्जाम्पल आमी मोटरसायकल हाडली, मोटरसायकल कंपनी म्हणटा 80 लिटराक 80 येता, 80 येता, पूण अंडर वॉट कंडिशन? रोड बरो आसपा जाय, खड्डे आसपा जायना, अमकेंच पेट्रोल घालपा जाय, सर्विसींग रेग्युलर आसपाक जायना, तेन्नाच मेळटा, तेन्नाच 80 मेळटा. हांगा कशें आसा, हांगा आमी तें कांय पळयना, आमी फक्त रेट पळयता. 50ची 10 जाल्यार 60ची 20. दीस इज द लिवींग मशीन्स. जशें तुमचें फिडींग आनी मॅनेजमेंट आसतलें तशेंच तुमकां प्रोडक्शन मेळटलें. ओके. सर, गोंयचो माजी मुखेलमंत्री आनी आतां विरोधी पक्ष नेते प्रताप सिंग राणे हे स्वताहून शेतकार आनी ह्या वेवसायान आसा आनी ते स्वता अभिमानान सांगता. आनी एक गोष्ट तांच्या उलोवण्यान प्रामुख्यान येता की ते वेवसाय करतात, पण फक्त वेवसाय करनात, तर त्या वेवसायान जें कितें अद्यावत चल्लां, अपडेटेड कितें चल्लां, नवीन टॅक्नॉलॉजी कितें आयल्या, नवीन कितें पद्दत आयल्या, ताचो ते अवलंब करतात. पण एक शेतकार जो आसा गांवगिऱ्या वाठारांत आमचो रावपी, तो हे जे नवीन कितें जे आयलां ताका चप करून फुडें वचून ते आपणायना. म्हणजे सादें सांगपाचें जाल्यार दूद काडपाचें मशीन आमच्या गांवांत असो एक समज जाल्यार दूद काडपाचें मशीन जर लायलें जाल्यार कदाचित रक्त येवपाक शकता. तर हे जे शेतकार आसात जे नवनवीन तंत्रज्ञान आपणावपाक मातशे फाटीं फुडें जाता, तांकां तुमी कितें सांगशे? आनी एक डिपार्टमेंटच्या वतीन तुमी कशे योजना करतात की जेणे करून ती गजाल तांच्या पर्यंत पावची? हो तुमचो प्रश्न बरो आसा. बरेचशे नवे टॅक्नॉलॉजी जे येता ते सर्वसाधारण जे शेतकरी आसा ते शेतकरी त्यांच्या मनात दुबाव आसता. हें जर आपण घेतलें जायत जाल्यार आपल्याक फायदो जातलो काय कितें, हेचे दुश्परिणाम कितें आसचे ना. तुमी मिल्किंग मशीन म्हटलें. समज असो आशिल्लो की मिल्किंग मशीन लायल्या उपरांत तें चालूच उरता, दूद सोंपल्या उपरांत रक्त येतलें काय कितें. पूण जेन्ना तांकां आमी पटोवन दिलें, एक वासरूं तुमी सोडटा, गायचें दूद काडलां आनी वासरूं सोडलें, दूद सोंपलें आनी वासराक दूद सोडलें जाल्यार रक्त येता काय कितें तोंडात ना. कारण तो पल्सेटर आसता, तो कंटिन्युअस प्रेशर एका पॉयंटाचेर आसना. अशें जेन्ना तांकां पटोवन दिलें तांकां कळ्ळें कांय प्रॉब्लेम ना, मशीन हें वापरपा येता. सो सगळीं मशिनां जीं आसा
ती आमी तांकां तशी पटोवन दिता आनी आमचो एक्सटेंशन विंग आसा जे विस्तार काम आसा त्याच्या खातीर स्पेशल एक्सटेंशन विंग तयार केला आनी सगळ्या तालुक्यांत एक्सटेंशन ऑफिसर नेमलेले आसा आनी हे एक्सटेंशन ऑफिसर प्रत्येक गांवांनी वचून प्रत्येक सोसायटीक विजीट करून हे इन्फॉर्मेशन दिता आनी आमी फार्म विजीट अरेंज करता सगळ्या शेतकऱ्यांक आमी वेगवेगळ्या फार्माचेर जे कोण अशे प्रगतीशील शेतकरी आसा त्यांच्या फार्माचेर वता तांकां फार्म दाखयता आनी ते मशीन्स कशें चलता ही मशिनां गेल्यार तुमकां कितें फायदो जावंक शकता हें प्रात्यक्षीक तांकां दाखयता आमी जेन्ना सदां सांगता तेन्ना तें पडटा अशें ना पूण प्रत्यक्ष वचून तो पळयता आनी शेतकऱ्या कडेन जेन्ना तो उलयता तेन्ना ताका कळटा ना हातून कितें तरी आसा आनी अशे बरेचशे फार्मर आसा ज्यांनी हाचो फायदो घेतलेलो आसा ओके तुमी जशें म्हटलें की हे स्किमी आयल्या उपरांत प्रोडक्शन वाडलां आनी हांवेनूय पळयलां आमच्या गांवांनूय पळयलां की वेगवेगळे तरणाटे शिकले सवरलेले तरणाटे ह्या क्षेत्रांत स्वताचो वेवसाय करपाक येतात तेन्ना हे तुमी पळयलां आसतलें तेन्ना हे जे वेगळे आतां जे वेवसायान ऑलरेडी आसात आनी जे वेवसायान येवपाक सोदतात ह्या सगळ्यांक तुमी तुमच्या वतीन कितें संदेश दिवपाक सोदतात म्हाका अशें दिसता की हो वेवसाय आसा हो खरोच बरो वेवसाय आसा शेती आनी एनिमल हजबंड्री ह्या धंद्याक फुडल्या 100 वर्सां तरी मरण येवचें ना हांव अशें तरी म्हणटा की हो चिरंतन असो धंदो आसा हाका केन्नाच मरण ना म्हाका खबर आसा की एका दिसान तातूंत कोणूच लक्षातीत जावंक शकना अशें जरी आमी म्हटलें जायत जाल्यार जाका आवड आसा आनी जाका चिकाटी आसा ताणें जर वेवस्थीत प्रामाणीकपणान धंदो केलो जायत जाल्यार हातूंत कांयच प्रॉब्लेम ना फक्त जिद्द आसपा जाय आनी पेशन्स आसपा जाय आनी आवड आनी सरकार सबसिडी दिता आमी ह्या धंद्यांत येवप ना हांव तो धंदो करतलो आनी सबसिडी जी कितें मेळटा ती आपल्याक एक सपोर्ट आसा अशें धरून जर हो धंदो केलो जायत जाल्यार डेफिनेटली ह्या धंद्यांत बरो भाव आसा आनी म्हाका दिसता की हेची जर आवड जर निर्माण जावपाक जाय ह्या कृशीची आनी ह्या क्षेत्राची तर जर स्कूल लेवलाक एखादो सब्जेक्ट जर इंट्रोड्यूस केलो त्या क्षेत्राचो म्हणजे आमी PE आसा आमचे कडेन NSS आसा तर अशा प्रकारचो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो तरी भुरग्यां भितर ती आवड किंवा ती एप्टिट्यूड तयार जावपाची शक्यता आसा सर तुमी हांगा आयले आनी खूब विस्तारान ह्या क्षेत्रा विशीं म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचे आभारी आसा नमस्कार हे आशिल्ले डॉक्टर संतोष देसाई करियर इन एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सर्विसीस ह्या विशीं त्यांनी मार्गदर्शन केलें तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेलाचेर कॉन्टॅक्ट करात पळयत रावात प्रुडंट